सर्वेस्पराच्या मानाक संतोषाने गीत गायता. सर्वेस्पराच्या मानाक संतोषाने गीत गायता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां जेजू कृपा दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां हे आयचे मिसाचे भेटीन. आयज पवित्र सभा बागयोन जुजेची परब मनयता. बागयोन जुजे आंकवार मारयेचो पोती. भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन आयज सगळ्या आमच्या बापाया पासत मागुया. आमच्या बापाय आमचे पासत जायतें करतात, जायतें तांणी केलां, तर दर एकल्यांनी आपल्या बापाय पासत आयज आमी मागुया. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या कामिलो डिसुजा ह्या आमच्या भावाच्या आत्म्या पासत. सगळीं जीं कोण आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात तांचेय पासत मागुया. सगळीं जीं कोण बरीं नात तांकां पेकोवणेचो हात लाय म्हूण मागुया. वावर करतात त्या सगळ्या बापाया पासत मागुया. खेरीत भाशेन मागुया आयच्या दिसाक आमच्या भारताची डेमोक्रेसी पासत. एके भाशेन आमची ही लोकशाही आसा ती ना जायत वेता, इल्ली 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 ना जायत वेता. तर खेरीत भाशेन मागुया देवान आमची भारताची लोकशाही राखूंक सांबाळूंक. आनी जे आमचे पॉलिटिशन्स आसात तांणी आपलो फायदो न्हय पूण परजेचो फायदो पळोवन जें कितें चुकीचें करतात तें सारकें करूंक तांचे पासत खेरीत भाशेन आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमी देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. देवाचें उतर मानून घेवप, देवाच्या उतराक खालती रावप आनी तें विस्वासान पाळप हें बागयोंत जुजेचें कार्य जावन आसलें. आपल्या जिवितान सगळें ताणें देवान सांगलोले प्रमाणे देवाच्या उतराक खालती रावून ताणें पाळो दिलो. आनी आज ताका आमी आमच्या सगळ्या पवित्र सभेचो बापूय म्हूण आमी मानून घेता. इतलेंच न्हय बाबा भयणीनो, आज बागयोन जुजेची आमी परब समारंभाव तेन्ना जेजूचो तो पोसको बापूय अशें आमी म्हणटा खरें, पूण खरो बापूय कसो आपल्या जिवितान ताणें हें कार्य पाळलें. आज आमच्या बापाया खातीर आमी मागतना देवाच्या उतराक आमी पाळो दिवन दर दिसाक देवाची येवजण आमच्या जिवितान मानून घेवंक ह्या मिसान खोतकोत्यान आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारान बरें सोडून हांवें जायतीं अमोचो अपराध बोड अपराध हे पासत बागयोन सदांच सांगपार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. महिमा देवा उन स्वर्गी आनी शांती ताच्या इस्ता संसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सूर पदवीदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिवासता तुझ्या तोर वैभवा पासो आमी तुका वाकंटा. महिमा देवा उन स्वर्गी आनी शांती ताच्या इस्ता संसारी
सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवाचे शेडये तू संसाराचे पाप काटा आमची काकूत कोर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे मोहिमा देवा स्वर्गीय शांती ताच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर मोहिमा देवा स्वर्गीय आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी आमेन. प्रार्थूया. सोर पदवेदा देवा आमच्या सोरुंडारा जेजूची आनी ताची माय मारयेची मोगान आनी विस्वाशीपणान जतनाय करूंक तुवें बागेवन जुसेक विंचलोय. तेच परी जेजूचे गुडार कुडीचो सांबाळ करूंक तुवें ताका नेमलाय. ताच्या आदारान सोरवोंडाराचें जिवीत आमचे सवें वाडत वचूं आनी सोमेस्त मनशांक ताची सोडवण पावूं आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरोदेव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजपूत चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. साम्युएलाचे दुसरे पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्पर नाताना कडेन अशें उलयलो, वच आनी म्हज्या सेवकाक दाविदाक अशें सांग, सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुजे दीस बरोवन तुज्या पुर्वजां सांगाती तूं विसव घेवंक वेतोच, हांव तुजे फाटल्यान तुज्या संस्थेंतल्या तुज्या रोगताच्या एकल्याच उत्पन्न करतलो आनी तुजी राजवटकी तीर सांबाळटलो. तोच म्हज्या सेवकाक एक गोर बांदतलो आनी ताचें सिंहासन हांव सासणाक राखतलों. हांव ताचो बापूय जातलों आनी तो जातलो म्हजो पूत. तुज्या गोराण्यांक आनी तुजे राजवटकी म्हजे मुखार सदांच सुरक्षीत उरतली आनी तुजें सिंहासन सासणाक तोखता तसलें करतलो. देवाचें उतर हें. जबाब. ताची संसद तोखतली नितिकाली. ताची संसद तोखतली नितिकाली. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वखाणटलो. पिणगेचे पिणगेन तुजें सिंहासन पोरगोडटलो. तुजो मोग सासणाक तोखता तसो तीर केलाय म्हूण हांव जाणां. जसो स्वर्ग तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय वखण करून दवरलाय. जबाब. ताची संसद तोखतली नितिकाली. अशें तुवें सांगलाय. हांवें विंचून काडला ताचे कडेन हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिला. तुजी संसद सदांकाल तोगयतलो. हांव स्थापतलें
तुजें सिंहासन सदांच सर्वतां सांबाळटलो. जबाब ताची संसद तोखतली निती खाली. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हजें तारुणाचें खोळप. सदांकाल ताका म्हजें बोलेपण दाखयतलो आनी केल्लो करार गोड तोखतलो. जबाब ताची संसद तोखतली निती खाली. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयल्ले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणांनो, संवसार ताचें दायज जातलें म्हूण आब्रामाक आनी ताचे सोस्तीक केल्ली बासावणी सोमोर्तीक लागून न्हय, पूण भावार्था उदेशी येतोल्या प्रमाणीकपणाक लागून. म्हणटोच बासावणी फुक्यात दिल्ल्या देणे जावचे खातीर आनी सोगले सोस्तीक मुणगे सोमोर्त सांबाळटात तांकांच न्हय, पूण आब्रामा पोरी भावार्थ दवरतात तांकांय. ती करची खरेंच मेळचे खातीर ती भावार्थाचेर थारायल्या, कित्याक तो आमा सोमेस्तांचो बापूय. अशें बरयल्लें आसा, खूब राष्ट्रांचो हांवें तुका बापूय केला. त्या उतरा पोरमोणे जे देवाचेर ताणें भावार्थ दवरलो आनी जो देव मेलोल्यांक जिवीत दिता आनी नांत्यो वस्तू आसोश्यो करता, त्या देवा मुखार अब्राहम आमचो बापूय. तुजी संसद इतली व्हड जातली अशें ताका दिल्ल्या उतरा पोरमोणे बोरवोशाक जागो नासलो तेन्ना पोरयान बोरवोसो धरून ताणें अशें सोतमारलें की खूब लोकांचो तो बापूय जावंक पावलो. देखूनच हें ताचें प्रमाणीकपण कशें लेखून आयलें. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. उद्गाराक उबी रावया. हालेलुया, 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 हालेलुया. सोर्वेस्पोरा तुज्या घरांत रावतात तीं कितलीं बागी, दीस रात तीं तुजी वाखाणणी करतलीं. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सोफे आसू. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ बोर्तोमा. मोयमा तुका सोम्या. जाकोबाक जल्मलो जुजे मारयेचो पोती, हिका क्रिस्त म्हणटात तो जेसू जल्मलो. जेजू क्रिस्ताची जल्माची खबर अशी, ताची आवय मारयेक आनी जुसेक लग्नाचें उतर जाल्लें, पूण ती एकठांय जेवचे आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गोरबेस जालोली मेळ्ळी. तिच्या पोती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें, कित्याक तो 2 रोंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका कुशी नासली.
ताणें अशें येवजिलोलें आसतना ताका स्वप्नान सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, जुजे, दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पोतीन कशी तुज्या सांगाता घेवंक भिवू नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यान गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्या उद्देशीं संभोवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेसू म्हूण नांव दवरतलोय, कित्याक तो आपले पोरजेक पातकांतली सोडयतलो. न्हिदींतलो उठून देवदूताच्या हुकुमा प्रमाणे जुजेन केलें आनी आपली पोतीन कशी तिका सांगाता घेतली. जेसू क्रिस्ताचें शुभ पोर्तो महानी वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आज पवित्र सभा बागयोन जुसे मारयेचो पोती आमी अशें म्हणटा. हाची परब आमी समरमता. बागयोंता सांज जुसे पाव तूं आमच्या मोरनाच्या आनी आकांताच्या वेळार अशें आमी ताका उलो मारता. आनी बाबा भयणीनो, कोणूय मोरनाचे तोंडीर आसत जाल्यार आमी हें आमी आख्खें प्रार्थन करता आनी बागयोन जुसेक आमी उलो मारता. बागयोन जुसे दोन तरेचो राखणदार, एक जेजूच्या कुडीचो म्हणजे हे पवित्र सभेचो तो राखणदार म्हूण आमी पाचारता. आनी मोरनाचे तोंडीर आसलेल्या भावा भयणांचो तो किरीत भाशेन आस्कारी म्हूण ताका आमी उलो मारता. आपल्या जिवितांत बागयोन जुसेन देवाचें उतर विस्वाशीपणान पाळ्ळें, तें आयकलें आनी आपल्या जिवितांत तें बरे तरेन तो जियेलो. भाव भयणीनो, जेन्ना ताका आपल्या जिवितांत दुबाव आयलो तेन्ना आपलें प्रार्थन ताणें देवासोशी मागण्या उद्देशीं तो घेवन गेलो. आनी ह्या मागण्याच्या मोनान जेन्ना देवासोशी तो घेवन गेलो तेन्ना देवदूतान ताका स्वप्नान येवन ताका सांगलें की दाविदाच्या पुता जुजे, जें कितें तूं येवजिताय तें करूंक मुखार सरो नाका, कित्याक मारयेन पवित्र आत्म्या उद्देशीं गर्भ संभोवला. म्हणटूच तुका सोडून दिवंक कसलोच हूक ना, कित्याक जें देवान केलां तें मनशान करूंक ना. आनी बाबा भयणीनो, देवाचें उतर जुजेन मानून घेतलें. तो एक आमी सुरवातेक म्हणल्यार दोनबोंत मनीस आसलो, म्हणजे सगळे बागयोन क्रिजोस्तम म्हणटा ताचे सवें देवान दिल्लीं तितलीं तत्वां ताचे सवें आसलीं. He had all the virtues that God had given him. So the word justifies him. कित्याक आपल्या जिवितांत सगळें जें देवान दिल्लीं तत्वां ताणें बरे तरेन सांबाळ्ळीं, पाळ्ळीं आनी जियेलो. भाव भयणीनो, जेन्ना दुबाव ताच्या जिवितांत आयले, अडचण्यो जेन्ना ताचे दुबाव जिवितांत आयले, देवाचेर तो पातयेलो. आपल्या जिवितांत जेन्ना कोश्ट त्रास ताका पडले, देवाक पातयेवन देवान सांगलें ते प्रमाणे तो चल्लो. आमकां पवित्र पुस्तकांत खंयचे सुवातेर जुजे उलयता तो आमकां दिश्टी पडना. पूण बाबा भयणीनो, म्हणणें आसा, स्टील वॉटर्स रन डीप, ते भाशेन बागयोन जुजेचें जिवीत. आपल्या जिवितांत ओगेपणान ताणें वावर केलो. हाका लागून खोलायेन तो देवा सुशी उदीक आनी उदीक लागीं आसलो. ताची उत्मीक वाट एकदम खोल आसली. देवा सवें संबोध देवा सवें गोट आसलो आनी ह्या संबोधाक लागून आपल्या जिवितांत व्हड व्हड वस्तू करूंक पावलो. तिवूय तो जावन आसलो. आपल्या पुताक जुजेक, आपल्या पुताक जेसूक बरे तरेन तेवयाचो भाव शिकयलो. इतलेंच न्हय, देवाच्या पुताचो बापूय कसो आपूण म्हूण ताणें केन्नाच परगोट केलें ना. आपूण आपल्या जिवितांत खालतिकायेन मारयेक आनी जेसूक फावो तें ताणें तत्वां शिकयलीं. फावो ते परी आपले फामिलीक वयर काडली, फावो ते परी तांकां राखलीं. आज आमच्या बापायचो आमी उगडास करता. जायते आमचे बापूय अशेंच आपल्या जिवितांत कोश्टवतात. जायते आपल्या फामिलीक लागून आटेविटे काडटात आनी जायते आपले फामिलीक लागून आपल्या जिवितांत त्रास सोंसतात. पूण बाबा भयणीनो, आपल्या तोंडार आमुर्को हांसो घेवन ते आपले जिवीत सारतात. असले बापूया खातीर आमी मागुया. पूण जायते आपले बापूय आपल्याच कुटुंबाची दुर्दशा करतात.
जावं ते सोऱ्याक लोबदून, जावं ते वायट वस्तूंक लोबदून, जावं ते दुसऱ्या हेर वस्तूंक सांपडून आपल्या जिवितान ते नरकान घालतात आनी अशें करून आपलेंच कुटुंब भावा भयणींचो दोशेक पावयतात. असल्या बापायांचो मुगडास करून आनी तांचे खातीर मागुया. भाग्यून सुसे आमकां पवित्र सभेक एक नमुनो आपल्या जिवितान जें कितें कार्य ताणें केलें देवाक मुखार धरून देवाची येवजणे प्रमाणे देवाक मानता ते भाशेन तो जियेलो. आमच्या जिवितान आज एक आमकां देख, कित्याक हो भाग्यूंत आमच्या जिवितान देवाक मानता तशें जिवीत जिवंक उलो मारता. इतलेंच न्हय, खालतीकाय आमकां दाखयता. आपल्या जिवितान गर्व ना ताका. देवान सांगलें, देवान जें कितें सपनान दाखयलें, जें कितें ताका दिलें तें ताणें देवाची येवजण मानून घेतलें. देवाचें नांव व्हड जावं म्हणून तो जियेलो. आमी तशें जिवंक हो भाग्यूंत आज आमकां उलो मारता. दुसरे सुवातेर ह्या भाग्यूंतान देवान दाखयलेलो मार्ग तो चल्लो. पातक सोडून आपल्या जिवितान दुबाव पयसावन जें देवान सांगलेलें तें ताणें उतर पाळलें. आमी बाबा भयणी जायते पावटी देव आमचे सगळें जायते येवजण्यो करता. आमकां जायते पावटी दुबाव येतात. कित्याक काय देव म्हाका ह्या मार्गान व्हरता, कित्याक काय देव म्हज्या जिवितान प्रश्न धाडटा, कित्याक काय म्हज्या जिवितान असले आटे विटे येतात. असले वेळार देवाचेर आमी पातयोय आनी शेवटाक भाग्यून सुजे भाशेन भावार्थाचे नमुने आमच्याच कुटुंबाक आमी जावया. तेन्ना की उदीक आनी उदीक आमचो भावार्थ आनी दुसऱ्याचोय भावार्थ उखोंड करूंक आमी पावतल्यो. ह्याच भाग्यवंताक फुडें घालून आज पवित्र सभेचेर उप्रासलेली वेगवेगळी मोडां, पवित्र सभेचेर उप्रासलेले वेगवेगळे दुबाव पयसावूंक भाग्यवंताक फुडें घालून आमकां सगल्यांक सांबाळ आनी राख म्हूण ताच्या आसऱ्याकार दवरुया. उबी रावया आनी ह्या वेळार आमचो बाबार्थ उच्चारून सगळीं बरोबर म्हणुया. सत मानता देवाक सर पदवीदार सर्गार आनी पृथ्वीचार असणारा येशू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुर्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो, आंकवार मरयतान सोमलो, पोंस पिलाता काल ताणें खूस सुसले, ताका कुस्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून जालो, सर्गात चडलो, सर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार, पातक्यांचे भोगसणे, कुडीचें जिवणपण, सासणेचें जिवीत. आमीन. गायन घेऊया C38 पेज नंबर 44. C38. मोजे हात घे, मोजे पाय घे, स्वीकार कोरावता कोशे, तुझो मोयमो पोरगोट करू, शुभ खबर सगळ्यांक दिवू. तुकाच बाबा सोड मोचे, दिता तुका एकाने, तुकाच मुक्ता सोड मोचे, तुझेच देखोर खाशे. मोशा भावा भयणीनो, हे मोशान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवबापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, भाग्यूंत आंकवार मारीक जल्मलो त्या तुज्या पुताची भाग्यूंत सुसेन विस्वाशीपणी सेवा केली. मानान ताचो उगडास काडून हे निर्मळ बलिदान आमी तुका ओपून दिता आनी ती आमचे भक्तीची आनी विस्वासाची सेवेची खुणा जावं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन.
सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुझे सोवे आसूं आमची काळजां उबारूया आमी सर्वेस्पराकाय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया ओयशामी करून फावो सर्वेस्परा पवित बापा सोर पदवेदारांनी सासणाचे देवा सोर काडयेन सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो बागेवन सुजेच्या पोरबे दिसा आमी तुजी स्तुती करता तुका वाकाणटा तुजी किर्ती पोरगोडटा ह्या नितिवंत मनशाक तुवें आंकवार देवा मायेचो पोती केलोय आनी ह्या विस्वाशी आनी शाण्या चाकराक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलोय पवित्र आत्म्या वरवीं मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक बापाय परी सांबाळच्याक तुवें ताका विंचलोय जेजू देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दोलबार तुजी तोर महिमा वाकाणटात तांची संगती आमचे ताडे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र पवित्र दरबारांचो सर्वेस्पो तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या नांवयभवान उंचरगी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नामे येता ताका सोय उंचरगी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोत तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगो आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक बेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तीच बरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणी कोराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो गूट बोरगोटुया Gesù meno, Gesù शिवोन जाला, Gesù नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सरभणीची कास तुका समर्पिता तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावोकेन देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोस येवतले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या गोणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनः जिवनपणाचो बरवंस धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजी इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तां चेंपूर जोरीत मुखार मोड पुडूंक फावो कर आम्हा समेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चपोती बागेवन सुजे बागेवन धरून दिता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोय मागामूक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याची सुवरवी त्याची सुसंगता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवीदार बापा सोरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना मागण्या वरवीं आपलें प्रार्थन बागेवन सुसेन देवाक उबारले
आनी आपल्या पृश्नांक सगले आटेविटे येतेल्यांक ताणें किरीत भाशेन देवाचे उजवाडाक आनी देवाक किरीत भाशेन मुखार धरून आपले प्रश्नाचो सुटावो ताणें केलो. आमचे जिवितान येतेले प्रश्न उदीक आनी उदीक मागण्या उद्देशी आमी देवा मुखार धरून ते सुटावे करूंक जेजू आमकां प्रार्थना शिकयता. ह्या प्रार्थनांत देवाचें राज आमचे मदें येवं म्हूण आमकां शिकयता आसतना आमच्या दुस्मानाक भोगसूंक आमकां उलो मारता. हेच मोतीन धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थना सगलीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या शेनांव पवित्र जावं, शहरांत आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताणें पडूं नाका पूण वायटांतली सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवाड दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेक तर आमकां तुजी उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोमतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसगा जी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय रासूच चलयताय सासनाच्या ससनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सगळ्या आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दी. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाची शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाची शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. बापा मुझ्या प्रीतीच्या केदी तुझी कोण बाळाय सुटका दिवच्या गुलामाक पुताकूर सारखी रायलोय. बापा मुझ्या प्रीतीच्या केदी तुझी कोरोनाय आमकां घेवच्याक तुज काळजांत विले काळीज पुताचे. बापा मुझ्या प्रीतीच्या केदी तुजी परामोस जेवण वाडटाय सुर्गींचे मासान रोगत जेजूचे.
शाबास बरे आनी विस्वाशी चाकरा तुज्या दोनयाच्या संतोषान वांटो घे. प्रार्थुया. सर्वेस्परा कोनवाड्या बापा, बागयोन झुजेच्या पुर्बे दिसा तुवें आमकां हांगासर एकठायलाय आनी जिविताच्या उंड्यान पोसून गोट केल्याय. ह्या तुज्या कुटुंबाक सदां राख आनी सांबाळ आनी सगल्या कुटुंबाच्या वडिलांनी बागयोन झुजेची देख घेवन आपली जबाबदारी विस्वाशीपणी पाडूंक तुजे कुरपेचो आदार तांकां दी. ह्या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. बाबा भयणी होच सोय घेवन आयच्या दिसा किरीत भाशेन सगल्या आमच्या बापायां खातीर आमी किरीत भाशेन तांकां आज प्रार्थना करता आनी हॅपी फादर्स डे म्हणटा. देवान भरपूर तांचेर आशिर्वाद घालून तांकां राखूं आनी सांबाळूं आनी आपल्या कुटुंबान ते वावर करता देखून तांचेर देवान उदीक आनी उदीक आशिर्वाद दिवन तांकां बरे तरेन आपलें कुटुंब सांबाळूंक तांकां कृपा दिवं. 22 तारखेर आमचे फिरगोचेंत संदानाचो साक्रामेंत जातलो 4:30 ते 7 वाजता. चोत्रायदोची आमी ह्या संदान साक्रामेंतान किरीत भाशेन वांटो घेया. आमचे कुमसार बरे तरेन आमी करुया. बायले पाद्री हांगासर येतले आनी ह्या दिसाक आमी बरे तरेन कुमसार करून ह्याच पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचे पुर्वेक आमी तयार जावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सूर पोदवेदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया. U17 पेज नंबर 239. U17. सायबा साजू तुया